नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिता कुंकळकार. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. आरजीपी भितर अंतर्गत वाद जाला चड खर. पणजेच्या पाटो हांगाच्या पक्षाच्या तात्पुरत्या कार्यालयाचेर पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विरेश बोरकारान पुरायपणान दवरला प्रशासकीय नियंत्रण. वेर्णा बिर्ला क्रॉस वाठारात एका मिनी टेम्पोचेर कोसळ्ळी हाय व्होल्टेज वीज लायन. घडणुकेत छत्तीसगडाच्या 30 वर्सां पिरायेच्या कामगाराक आयले आगताक मरण. आझाद मैदानाचेर फ्री उमर खालीद अशें बरयल्ले तक्ते दाखयिल्ल्यान जालो बरोच बोवाळ. पुलिसांनी एका तरणाट्याक ताब्यात घेतल्या उपरांत भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी पुलीस स्टेशनाच्या भायर केलो निषेध. सांगितल्या एसटी आरक्षणाच्या प्रस्नाचेर मंत्री सुभाष फळदेसायान आपली भूमिका केल्या स्पष्ट. भाजपान एसटीचो खंयचोय उमेदवार दवरल्यार आपलो आसतलो ताका पुराय तेंको, सांगता मंत्री सुभाष. पणजेच्या मुखेल रस्त्यार डिवायडराक लोखणाचे बॅरिगेड्स नाशिल्ल्यान गाडयांचे चल्ल्या स्टंट. येरादारी करप्यांच्या जिवाक जाला धोको निर्माण. सरकारान बेगोबेग घेवची दखल, लोकांची वाडल्या मागणी. गोयचे फामाद सांत आंद्रे तळावले वाठारांतले सेंट एनी इगर्जेतले तवशाचे फेस्त भक्तांच्या हजेरेत मनयले व्हडा उमेदीन. लोकांनी देवाक तवशी भेटोवन केल्या आंगवण्यो. आता पळयात खबरो विस्तारान. आरजीपी भितर अंतर्गत वाद चड खर जाला. पणजे पाटो हांगाच्या पक्षातले तात्पुरत्या कार्यालयाचेर पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विरेश बोरकार हांणी पुराय प्रशासकीय नियंत्रण दवरला. पक्षाचे कागदपत्र, अर्थीक नोंदी, डिजिटल डेटा आनी हेर मालमत्तेचे सुरक्षे खातीर हो निर्णय घेतला आनी फुडलो आदेश येय मेरेन अनधिकृत प्रवासाचेर बंदी घाल्या अशें तांणी स्पश्ट केलां. वेर्णाच्या बिर्ला क्रॉस वाठारात शेनवारा राती उसरा जाल्ल्या दुःखद अपघातात छत्तीसगडच्या 30 वर्सां पिरायेच्या कामगाराक मरण आयले. मिनी टेम्पोचेर आशिल्ली हाय व्होल्टेज वीज लायन पडून हो अपघात जालो. ड्रायव्हरान मात आपलो जीव साल्वार केलो. वेर्णा पुलिसांनी प्रकरणाची फुडली चवकशी सुरू केल्या. हांगा लायट सर्किट हे जाले, शॉर्ट सर्किट जाले. तो हे गाडीचेर पडले उपरांत तो ड्रायव्हर सायडीक रावलो. सायडीक तो जंप मारल्या उपरांत तो सायडीक उरलो आनी हे रॉंग सायडीक जंप मारलो पळय, तेका शॉर्ट सर्किट जावन तो एक्सपायर जालो. आझाद मैदानाचेर फ्री उमर खालीद अशें बरयल्ले तक्ते दाखयिल्ल्यान पुलिसांनी एका तरणाट्याक ताब्यात घेतल्या उपरांत भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी पुलीस स्टेशनाच्या भायर धरणा निषेध केलो. ह्या तरणाट्या आड केस नोंद करून ताका बंदखणीत धाडचो अशी मागणी आंदोलकांनी केल्या. तशेंच निषेधा वेळार अज्ञात मनशान मिडिया व्यक्तींचेर केल्ल्या हल्ल्यात वेगळी एफआयआर दाखल करपाची मागणी केल्या. पुलिसांनी ही केस नोंद केल्या आनी फुडली चवकशी सुरू आसा. खबर ना खंयचे नाव सांगपाक भितर तोंडार मास्क लावन आयला. पण आम्ही हे सगळे भायले हांव सांगता तुका. चडशे आउटसायडरूच पळयता. तुम्ही पळयला आसतले, तुम्ही रिपोर्ट केला सगळे आउटसायडर. एक चॅनल हांगा येवन गोंयचे आमचे जे सुशेगाद आसा आमी ते फाट लावपाक हीच कार्यावळ. हांगा गाय मारता आमकां खंयचे रे? फक्त गाडयो मारपाचो हांव पण घेतो. हांव रावला
जोपर्यंत हे सगळे टेररिस्ट हे सगळे जोपर्यंत अरेस्ट जायना तोपर्यंत हांव हांगार आसा डीवायएसपीन सांगला एक्शन घेता म्हणून पण जोपर्यंत हे सगळे भितर वचना तोपर्यंत ही सगळी जे supporter आहा न्हू, उमरपालिकाचे supporter, नाचताले हे सगळे व्हेरी स्पेसिफिक एक न्यूज चॅनलाचेर सारकें बरें एक्सप्लेन केला तेजेर खंयचे एक्ट लागलाचे UAPAचे एक्ट लागला कितें चल्ला ट्रायल चल्ला सगळें तें एक्सप्लेन केला कळ्ळें म्हाका परत परत तें रिपीट करपाक नाका पूण शॉर्टली सांगता एक मनशाचेर जेचेर UAPA एक्ट लागला एक सिरियस ऑफेन्सार जेणेन एक स्टेजी वयल्यान म्हणला की आमी रायट्स करया आमी इंडियाचो एक पार्ट इंडियातल्यान कट करून घेवया त्या मनशाक समज खंय सिंपथी मेळटा त्या मनशाक हांव कन्फ्रंट करतलो आज हांवें तेंच केलां सगळ्यांनी लक्षात घेवपाक जाय हांचो अजेंडा कितें तो जस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच म्हणून कितेंय तुमी उलयले आनी एंटी इंडिया लोकांक सपोर्ट केले जाल्यार हे जावचें ना FIR रजिस्टर केला तेंचे तुमी कितें आमी मागला आता पोलिसांकडे रावला आणि ही जर प्रवृत्तीक आमी आयज ओगी रावले जाल्यार फाल्यां उठून गोवा इज ऑल्सो ऑक्युपायड बाय इंडिया म्हणून हे नारे घालतले लक्षात घ्या हेंचो तेंच्या मनान आसात ते बट ते भायर काडिनात कित्याक गोंयान अजून तेका तसो प्रो स्टँड मेळना बट हेंका जर आयज खत पाणी घालत ही झाड जड उगत हांगा जाल्यार एक दीस गोवा इज ऑल्सो ऑक्युपायड बाय इंडिया म्हणपाक हे कमी उरचे ना हे लोक भारत माता की FIR कॉपी जाय आमकां आमी जो FIR कॉपी मेळोन परत आमकां जाय तशें आमकां समज सेक्शनात लूज जावन तेका बेल दिवपाचो प्रयत्न चालू आसा जाल्यार आमी हाड आनी दुसरी कंप्लेंट आनी आमकां भितर पळोवपाक जाय की मिडिया भावांचेर जो अटॅक जाला तेजेर सेक्शन घातला काय ना तो सांगितल्या एसटी आरक्षणाच्या प्रश्नाचेर मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आपली भूमिका स्पश्ट केल्या धनगर समाजान एसटी आरक्षणाची मागणी केल्ल्याचेर उलयतना तांणी हे संबंधी प्रक्रिया आनी मागणी हांचेर टिप्पणी केली आरक्षणाच्या प्रश्नाचेर समाजाची भावना मतीत दवरून सरकार फावो ती पावलां उबारता अशें तांणी सांगलें मजगतीं भाजपान एसटीचो खंयचोय उमेदवार दवरल्यार आपलो ताका पुराय तेंको आसतलो अशेंय मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें खंय तरी एसटी समाजाच्यो मिटिंग्यो जाता आनी अशें आयकूं येता की समज सांग्यार एसटी रिजर्वेशन जायना जाल्यार तुमच्या अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट उबो करता म्हणून हेजें म्हाका तुमचें काय कितें प्रॉब्लेम ना कारण लोकशायेन भितर प्रत्येकाक हक्क आसा निवडणूक लडपाची आणि एसटीच्यो मिटिंग्स जातल्योच आणि तातूंत भितर गैर कांयच ना कारण हो त्यांचो न्याय हक्क आसा आणि तातूंत भितर जर रिजर्वेशन जालें जर जायत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी तर्फे जो कॅन्डिडेट आमकां दितले एसटींतल्यान जाल्यार हांव ताच्या बरोबर संपूर्णपणान रावतलो हांवें जें इतके पर्यंत कार्य केल्लें आसा ते कार्य आमी भारतीय जनता पार्टी म्हणून केल्ल्या ते सुभाष फळदेसायचे वैयक्तीक न्ही म्हणजे म्हजें मत आसा की तांकां जर एखादे वेळ हो रिजर्व जालो जर जायत जाल्यार संपूर्णपणान आमी म्हणजे सगळे झोकून दिवन काम करतले आनी भारतीय जनता पार्टीचो दिल्लो उमेदवार आमी निवडून हाडटले येदा कदाचित रिजर्वेशन जालें ना म्हणून तुवें दुसरो प्रश्न काडलो आसा की ते आपलो एक कॅन्डिडेट दितले जर पार्टीन तांचो दिल्लो कॅन्डिडेट जर घेतलो जर जायत जाल्यार निश्चितपणान हांवूय ताचे म्हणजे सारथीपण करतलो आनी त्या कॅन्डिडेटाक निवडून हाडटलो जो कॅन्डिडेट आमकां भारतीय जनता पार्टी दिता तो निवडून हाडपाचें कर्तव्य हें आमचें आसा समज धनगर समाजाचे तेंच्यांनी खंय तरी सरकाराक डेडलायन दिल्ली आसा की 15 ऑगस्ट म्हणल्यार कितें आमगेलें फायनल करचें ना जाल्यार आमी त्रेवे आंदोलन जावं कितें तरी मुखाल्ले स्टेप घेता म्हणून आमचे सरकार आनी पार्टी घेवन पळयताले की तांचे निवेदनां जी दिले नंतर सरकार योग्य मार्ग काडीत आसा म्हाका दिसता की धनगर समाजाचो जो प्रश्न आसा तो खूब प्रलंबीत आसा आनी तो न्याय हक्क तांकां मेळपाकय जाय कारण आमी पळयताले की जेन्ना गावडा वेळी पुणमी हांकां जेन्ना हें मेळ्ळो दर्जो मेळ्ळो तेन्ना धनगर समाज खंय तरी फाटल्यान उरलो आनी हो तांचो परत एक फावटी न्याय हक्क आसा ते आपल्या खातीर लढो दीत रावतले आनी तांच्या लढ्याक यश आयलें जर जाय जाल्यार एखादे वेळ हो तांचे एसटी भितर समावेश आमी तांचे वेलकमूच करता आनी हांव सोशल वेलफेअर मिनिस्टर म्हणून आतां पर्यंत हांवें तांच्या फाटल्यान पूर्णपणे पाठराखण केल्ली आसा हांव म्हजे तर्फे दिल्लीकूय वचून हांवें प्रयत्न केल्ले आसात जरी म्हाका कोणी खंय कितेंय म्हणूनी जरी म्हजे कडेन त्यो संघटना आयल्यो ना जाल्यार पसून एक दीस खंयचेच कांयच डिले करनासतना आमी ज्या ज्या वेळाचेर आमकां रिकमेंडेशन अमेंडमेंट करपाक जाय त्या वेळाचेर अमेंडमेंट करून दिल्ले आसात पूण खंय तरी तेंच्यांनी सुद्दां कॅन्डिडेट हाडल्यार तुमकां खंय तरी कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना हांव परत सांगता की सुभाष फळदेसाय हो जन्माकच आयला आमदार आनी मंत्री रावपा खातीर न्ही आमी कार्य करता हांगा पावल्ले आसात सुरवातीचे म्हाका दिसता की गेले ते 35 वर्सांचे कार्य भारतीय जनता पार्टीन भितर आसा एक पंचायत सदस्य म्हणून एक जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून एक आमदार म्हणून डेप्युटी स्पीकर म्हणून आनी आतां मंत्री म्हणून आमी कार्य करीत आसात हांव बूथ प्रमुखूय भारतीय जनता पार्टीचो जालो हांव मंडळ अध्यक्ष जालो हांव जिल्हा अध्यक्षय जालो हांव स्पोक्स पर्सनय जालो
आणि अनेक म्हाका मिडियाची जबाबदारी गोवा लेवलाचेर मेळ्ळी. हांवें म्हाका दिल्ल्यो ज्यो जबाबदारी आसा त्यो पूर्णत्वाक हांवें व्हेल्ल्यो आसात आनी त्या वेळार खंयच केल्लें ना. 35 वर्सां हांव काम करता आसतना आतां खंय तरी म्हाका आमदारकी मेळ्ळा हें मेळ्ळा, पूण ताजे नंतर आमदार जालो किंवा हांव पंच जालें जर जाय जाल्यार सादारण आतां 35 वर्सां जाल्ल्यात. पंच जाले नंतरय बी हांवें इमिडिएट कितें आमदार जावपाक जाय म्हणून केलें ना. काम करीत रावलो. मंडळाचे अध्यक्ष 2 फावटी जालो, पूण तरी आसतना अश्यो मागणी घालना. ज्या वेळार भारतीय जनता पार्टीन म्हजें सिलेक्शन केलें त्या वेळाचेर पूर्ण बळ लावन हांव लढलो आनी निवडून आयलो. पणजेच्या मुखेल रस्त्यार डिवायडराक लोखंडाचे बॅरिगेड्स घाल्ले. मात कांय लोकांनी ह्यो बॅरिगेड्स मोडून उडयल्यान गाडयो आतां डिवायडरा वयल्यान यो वच करतनाचें चित्र आमकां पळोवपाक मेळटा. आदींच ह्या रस्त्यार गाडयो वेगान धांवतात, तातूंत हो जीव धोक्यांत घालपी स्टंट. गंभीर अपघात घडलो जाल्यार जापसालदार कोण, पळयात हो खासा रिपोर्ट. गोंयांत पर्यटक गाडयांचो स्टंट दिसपट्टो उजवाडाक येत आसा. मात तो स्टंट कसो आनी केन्ना लोकांच्या जिवाचो खेळ करीत हें सांगूं येना. पणजे स्मार्ट सिटीत डिवायडरांक बऱ्या दर्जाच्यो लोखणी रेलिंग बसयल्ल्यो, दिसपाकूय चकचकीत आशिल्ल्यो. मात कांय लोकांनी ह्या रेलिंगाचे 12 बेरेस्तार आनी 13 शुक्रार करून मोडून उडयले. कोण रेलिंगा वयल्यान शॉर्टकट म्हणून उडयो मारूंक लागले, जाल्यार कोणे रेलिंगाची आडखळ जाता म्हणून हुमटावनूच उडयले. पूण आतां हाचो फायदो मात गाडयांनी घेतलो. ड्रायव्हर गाडयो बिंदास्त डिवायडरा वयल्यान वयर चडयतात आनी मदींच गाडी भायर काडून रस्तो हुंपपाचो यत्न करता. आतां हो स्टंट खंयच्या निश्पाप लोकांचो बळी घेतल्यार जापसालदार कोण घेतलो? ह्या शॉर्टकट स्टंटाक फुल स्टॉप लागतलो केन्ना? हो एक मुखेल आनी गंभीर प्रस्न. आतां आमी आसा ते पणजी डेल्टीन लायट कसिनो आनी व्हेरी फेमस म्हणल्यार तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार ओल्ड बस स्टँड. सो हिंगा हे पणजीम आतां तुमकां म्हाज्या फाटल्यान दिसची पडटा ते कसिनोचे एंट्रन्स. आनी हिंगा मेन तुमी पळयत जाल्यार हिंगा रस्त्याक डिवायडराक बॅरिकेड पळय जेची आसली, ग्रील आहली वो रेलिंग कितें ते हिंगा मोडून पडलेले आहा. आनी हिंगा कितलोच तेंप जालो हिंगा ते घाल्ले रिप्लेसमेंट केल्ले ना. आनी अशें तुमी पळयत जाल्यार हिंगा हें जाल्यार एक मॅरी गो रावंड कसो, कोणूय खंयच्यानूय वच कोणूय कित्यानूय यो, हिंगा मनीस चलोन क्रॉस जाता ते बरें आहा. पूण आतां आमी हालींच एक ह्या विकान एक हिंगा व्हिडियो पळयलो आनी हिंगा ट्युरिस्ट पळय जे रातचे येता पळय ते हे सायडींतल्यान आपणाचे व्हेकलय क्रॉस करपाक लागले. सो हिंगा तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार हें अशें जाल्लें आहा. कोणाक पडलेलें ना, दुसरे कायद्याची कोणाक भिरांत ना. ट्युरिस्ट येता ताका अशें जाल्लें आहा. गोवा में कुछ भी चलता है. सो हें हिंगा अशें जाल्लें आहा. सो हे तुमी पळय हिंगा बॅरिकेड आतां कितलो तेंप जालो हिंगा अशीच ओपन आहा. ना म्हूण मुन्सिपालिटीकूय पडलेले ना म्हूण कोणाक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट आहा PWD वो तेंकाय हिंगा हे पडलेले ना. गोमंतक टीव्ही खातीर विन्संट रोजारियो. दिल्लीतल्या जंतर मंतर वाठारात चलपी विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनामदी एक व्हडली खबर आयल्या. ज्या केंद्रीय शिक्षण मंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी करत नीट विद्यार्थी आनी हेर तरणाटे धरणाचेर बशिल्ले, तो मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पत्र धाडून निमणो राजीनामो दिल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या. देशभर चलत आयिल्ल्या नीट पेपर लीक आनी परीक्षेच्या गैरव्यवहार प्रकरणात निमाणेक व्हडले राजकीय घडामोडी घडल्या. लोकांची तिडक वाडत आशिल्ल्यान केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानान आपल्या पदाचो राजीनामो दिल्ल्याची माहिती मेळ्ळा. हे घडणुके उपरांत दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर निशेध करपी विद्यार्थ्यां मदीं आनी कॉक्रोच जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यां मदीं उमेदीचें वातावरण दिसून आयलें. मजगतीं कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके हांणी जंतर मंतर हांगा जाल्ले रॅलीत आपल्या समर्थकांक संबोधीत करतना म्हटले, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, अशी प्रतिक्रिया दिली. शिक्षण मंत्र्याचो राजीनामो हो फकत चळवळीचो पयलो पावंडो अशेंय ताणें स्पश्ट केलें. चळवळीच्यो वट्ट 3 मुखेल मागणी आसात अशें दिपके हाणें सांगलें. तातूंतली एक मागणी पुराय जाली, तरी उरिल्ल्या 2 मागण्या संबंदी सरकारान बरयल्ली हमी दिले बगर चळवळ फाटीं घेवचे ना. नीट प्रकरणाक संबंधीत जीव सोंपयल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाक दरेकी 1 कोटी रुपयाची अर्थीक मजत दिवची आनी निशेधा वेळार गैरवागणूक केल्ल्याचो आरोप आशिल्ल्या पुलीस अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी ते करतात. आता ह्या प्रकरणात सरकार फुडें खंयचे निर्णय घेता आनी निदर्शकांच्या उरिल्ल्या मागण्यांक लागून खंयची भुमिका घेता हाजेर पुराय देश नदर दवरून आसा.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कॉक्रोच जनता पार्टीन केंद्र सरकाराकडेन उलोवणी करून जंतर मंतराचेर केल्लो निषेध फाटीं घेतला. सरकारी प्रतिनिधीकडेन 3 बसकांनी उलोवणी केल्या उपरांत पक्षान आपली मुखेल मागणी मान्य जाल्या असो दावो करून निषेध स्थगीत करपाचो निर्णय घेतला. एनजीटी कडल्यान गोंय सरकाराक व्हड धपको बसला. नेरूल वाठारात कथीत बेकायदेशीर वेवसायीक वावर केल्ल्याच्या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल करपाक कळाव जाल्ल्यान एनजीटीच्या पुणे खंडपीठान गोंय सरकार आनी GCZMAक 50,000 रुपयांचो दंड घाला. गोंयांतल्या कांय पंचायतींचेर टेंडरींग नेम मोडपाचो आरोप आसा. ऑनलायन निविदा प्रक्रियेंतल्यान वचनासतना 5 लाखां परस चड मोलाची कामां थेट चालीक लायली असो दावो करून संबंदीत अधिकाऱ्यां आड कारवाय केल्या आनी लुकसाण भरपाय मागल्या. कळंगूट मतदारसंघातले फोरम वांगडी ग्लेन फर्नांडिसान हे संबंधी मुखेल सचिवा सयत वेगवेगळ्या खात्यांत औपचारीक कागाळ दाखल केल्या आनी 15 दिसां भितर कारवाय जाली ना जाल्यार उच्च न्यायालयात व्हरपाची शिटकावणी दिल्या. येवपी वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षांमदीं युती जावपाची चिन्हां परतून दिसपाक लागल्या. काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डा मदीं युती जावची अशी लोकांची इत्सा आसा. दोनूय पक्ष एकठांय आयले जाल्यार भाजप वेंचणूक हारतले असो विश्वास गोंय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकारान उक्तायला. जाल्यार काँग्रेसीन वेंचणुकेक जैत मेळोवपा खातीर बेगबेग पावलां उबारपाची गरज आसा. अलायन्साचेर योग्य वेळार चर्चा जातली असो हिंट गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली विजय सरदेसायान दिलो. तशेंच सरदेसायान गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकाराक जल्मदिसाची परबी दिली. हांव गिरीशाक एक बरी भलायकी आनी बरें पिराय खुशाल बरी जिवीत फुडोवन आयचे गोंयचे खातीर आनी पक्षा खातीर जेवपाक आनी गोंयकारांक न्याय दिवपाक. गिरीश हो आमचो पक्षाचो अलायन्स पार्टनर प्रदेशाध्यक्ष. इलेक्शन बरें आहा. ताणें काल डिक्लेअर केला की तो एके बेगीन इलेक्शनाकूय उबो रावतलो. गिरीशान ते बेगीन डिसायड करचें खंय रावता आनी जिखूंक जाय आनी जिखपा खातीर बेगीन पावला मारचें. काँग्रेस ओल्ड पक्ष चड टायम घेता. टायम घेवंक जायना. आतां फास्ट वचपाची गरज आसा आनी बेगीन सुशेगाद म्हणजे सोडून बेगीन लागूंक जाय. गिरीश तो सुशेगाद न्ही पण ताचो पक्ष सुशेगाद. तर बेगीन लागूंक जाय बेगीन पावलां मारूंक जाय आनी जिखपाक जाय. हें करपा खातीर ताका हांव सगळें मागता की ताका बरी भलायकी दिवची आनी बरें बळ दिवचें. तुजे अलायन्स पार्टनर म्हटलं फुडल्या इलेक्शना अलायन्साचें कितें आसा तें जाता तें सांगता पडटा. एकटेकडेन लिपून जाता ताका हेंच म्हणटा कितें कामांत लीक जावपा लागला ताका लागून जाता तें आतां कितें करता. त्याने विशीस एक्सटेंड केले म्हणून आनीक आमी जो अलायन्स आमचो आसा तो हेजे मुखार असोच चालू उरतले आनी चालू उरपाक जाय अशी सगळ्या गोंयकारांची इच्छा आसा. आनीक आमी सगळे एक जाले जाल्यार नक्कीच बीजेपीक डबल डिजीट टच करपाक खूब कठीण जाता आनी तसो लोकांचो मुळूय आसा. खात्री आसा की आमी सगळे एक जावन एकवटान आमी हे इलेक्शन फायट करतले. सगळ्या लोकांक गोंयच्या लोकांक दिसता. दानी पोर्ट टर्मिनला संबंधित कंत्राटी कामगारांच्या संपाक मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकारान तेंको दिला. सुमार 300 कामगारांनी आमोणकाराक मेळून तांच्या मागण्यांचेर चर्चा केल्या उपरांत तांणी आंदोलनकर्त्यांकडेन चर्चा केली आनी वेवस्थापनाकडेनय संवाद साधलो. कामगारांची कायदेशीर मागणी बेगोबेग सोडोवन ह्या प्रस्नाचेर उपाय सोदून काडपाचें आवाहन आमोणकारान अदानी कंपनी वेवस्थापनाक केलां आनी कामगारांक पुराय सहकार्याची खात्री दिल्या. सडनली
म्हाका कॉल येयलो आनी हे जे तुमी पळयता सगळे जाण ते आमचे अडानी कंपनी आसा आनी अडानीचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा जो त्यांचो पार्टनर म्हणटा ते सी ग्रीन म्हणून आसा आनी सी ग्रीन कंपनीचे अंडर हे सगळे जाण काम करता. हे आतांसून काम करना, गेली कितलीशी 15-20 वर्सां जाले हे काम करता आनी इतली वर्सां ते काम करीत आसा. एवरी टायम जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो चेंज जायत रावता आनी हे सी ग्रीनाचो कॉन्ट्रॅक्ट 5 वर्सांचो आसलेलो. सडनली 3-3.5 वर्सां जाली आनी तेजो कॉन्ट्रॅक्ट मदींच काडला आनी कोण तरी दुसरी कंपनी हाडल्या दिसता. सो तेज्या लागून सडनली हांकां इन्फॉर्मेशन केलें. सो हेंच्यांनी म्हटलें कितें बाबा आमकां जे टर्न चेंज करतले तुमी त्या प्रमाणे आमची जी फॅसिलिटी जी कंपनी कडसून मेळटा ती सगळी आमची परत चेंज जातली. सो ते एग्री जायनाले. सो ते कितें म्हणटा कितें आमकां अडानी कंपनीन ऑन रोल घेवचें जाल्यार परमनंट स्टाफ म्हणून घेवचो. जे अडानीचो जो हेड आसा हांगलो संदीप रॉय तोवूय हांगा येयलेलो, तेजे कडेन हांव उलयलां. ती न्यू कंपनी कोण येयला तेजो कोण मनीस येयलेलो तेजे कडेन आमचें उलोवप जालां. ते म्हणटा कितें आमकां ती न्यू कंपनी कडेन आमकां कांय लेना देना ना. आमकां जे लागता तो सी ग्रीन लागता आनी अडानी लागता. सो हेंचो सगळ्यांचो डिमांड आसा कितें बाबा अडानीन आमकां पे रोलाचो घेवचो. कित्याक ते म्हणटा कितें लास्ट टायमी आमकां सी ग्रीनाच्या अंडर जेन्ना घातले कॉन्ट्रॅक्टाच्या तेन्ना आमकां खुबशी एश्युरन्स दिल्लेले आनी ती एश्युरन्स दिवन आयज पर्यंत ती आमची पूर्ण करूं ना, कंप्लीट करूं ना. सो ते कितें म्हणटा फाल्यां ताका दिले, फाल्यां हेच जातलें, फाल्यां 2 वर्सांनी ताका चेंज करतले आनी कोणाक हाडटले. आनी हांगले हेड म्हणटा कितें आमच्या हातीन कांय ना, कितें आसा तें डिसिजन अहमदाबाद ऑफिसानसून जाता म्हणटा. सो ते म्हणटा कितें आमचे कडेन कांय ना. सो लोकांनी सगळ्या वर्कर्सांनी म्हाका दिसता सद्या जे ऑपरेशन आसा अडानीचे ते स्टॉप केलेले आसा, सद्या बंद दवरलेले आसा. हांव तांकां सगळ्यांक विचारतलो बाबा फुडलो स्टेप तुमचो कितें. ते म्हणटा कितें आमचो डिमांड आसा कितें आमकां ऑन रोल घेवचो म्हणून. इस कंपनी में करीबन 14-15 साल से काम कर रहा है और हर बार एक नया ठेकेदार बार लेके आते हैं ये लोग और हर 5 साल में 6 साल में चला जाता है वो. और हम लोगों को एश्योरेंस देते हैं कि आपको इंसेंटिव मिलेगा, ग्रेजुएटी ये मिलेगा, 10 अलाउंस मिलेगा, ऐसा कुछ मिलता नहीं है. हम लोगों को काम करने का ओवर टाइम भी देते नहीं ये लोग, सिर्फ एश्योरेंस देता है और बोल के चला जाता है बस. एक बार बिजली साइड आया वो बिजली साइड चला गया, दूसरा आया दूसरा गया, ये रिपीट होता रहता है यहाँ पे बस. और अभी नया कंप्यूटर लाया है उसका आदमी बहुत रफ एरोगेंट बात करने का उसको वो नहीं है, इसलिए हम लोगों को शायद जम नहीं रहा है. कंप्यूटर हमको अच्छा नहीं लग रहा है. कितना स्टाफ है? और अभी हमारा 200+ स्टाफ है अभी. दिला बरोवन कितें आहा तें आतां वर्कर आमचे खूब जाण हांगासर ऑलमोस्ट 80% वर्कर हांगा सडा वास्को जेटी हेच रेजिडंट्स हांगा सगळे. ताका लागून सगळो चोऱ्यो येयला हांगासर. तेंचे इश्यूज मेन कितें आहा ते आमचे लेटर 20-21 पॉयंट्स आहा ते फाटले जाले. तेंचो मेन पॉयंट आहे की तुमच्या कडेन आतां 15 वर्सां जालीं काम करता, तुम्ही आमकां डायरेक्ट अंडर कंपनी कित्याक घेयना, हो वर्करांचो क्वेश्चन आहा. सो अंडर कंपनी कित्याक घेयना तेजो रिप्लाय तेंच्यांनी आतां दिवंक ना, ती पॉलिसी ना म्हणटा. आतां तेजेर डिस्कशन फुडें जातलें. पूण वर्कर्साचो स्टँड तो आतां की आमकां अंडर कंपनी घ्या, ऑन रोल घ्या, सारकें मरे तुमच्या कडेन. सो समज घेयना जाल्यार तुमचे स्टेप कितें आसतले? घेयना जाल्यार फुडें डिस्कस करतले कित्याक जायना, कित्याक कन्क्लुजन तुमीच सांगा म्हणून तेंचे कडेन. ना जाल्यार हे अशें कंटिन्यू आसतलें. आयज हँडलिंग बंद केलें तुमी फुल? आयज बंद जालो, आयज सगळ्या वर्करांनी बंद केलं. फाल्यां चालू आसतलें. आता हे बंद आसतलें. आता कितें डिसिजन जातलो तेंचेर तुमकां मागीर सांगूंक शकता केन्ना चालू जातलें केन्ना. पूण हेचेर बेगीनचो बेगीन अदानी ऑफिसरांनी आपलो डिसिजन दिवचो. आयतारा गोंयच्या फामाद सांतांद्रे तळावले वाठारांतले सेंट एनी इगर्जेतले तवशाचे फेस्त लोकांच्या उपस्थितीत व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयले. ह्या फेस्ताचे खाशेलेपण म्हळ्यार पुराय गोंयचे लोक देवाक तवशी भेटोवन आपल्यो आंगवण्यो करतात. पळयात फेस्ताचे कांय उमेदीचे खीण. पयलीं सगळ्यांक विश करता हॅपी फीस्ट ऑफ सेंट एन. हिंगासर जायतोच लोक येता हिंगासर आमच्या सांताना मायेची. सांतान माई आमची पयलीं ते भुरगीं नासली, जायतो तेंपान ती भुरगीं जाल्यार देवाच्या देव तेंपान ती मागणी करताली आनी मागणी करता आसतना तिका लोक पळयतालो
कितली वर्सां मागणी करता आजुनूय ते भुरगे ना म्हणून आनी लोक ती खेळटालो उपरांत जायते जाग्यार उपरांत खेळटालो भुरगीं ना म्हणून ती फुडें देवाचो दूद देव जाणा आनी देवान ती मारिया जल्माक दिली हाडून दिली आनी ही जावन आसा जेजूची मारिया म्हणटा ती जेजूची माय आनी तशीच जेजूची आजी सो सेम टायमार आमचे उपकार जायते लोकांक मेळलेले आसा आनी ह्या लोक जायते हजारांनीच लोक येतात पयले सुवातेर आतां आमी तांकां सायडीन तवशे भेटयता हे तवशे आमी भेटयता कित्याक भुरगीं कोण ना तांकां आमी तवशे भेटून आपल्या भुरग्याचे देणे मागता हो फेथ आमचो बाबाट जायते लोकांक आसा म्हणून सगळे धर्माचो लोक येता दुसरे आमी स्पून दिता चेडे आपल्या इतकुरी सांगाती मेळपाक तशेंच चेडूक उडीद दाल म्हणून दिता हे ह्या हो फेथ बावाटान मागून जावं सांगाती ओ सांगातीन चेड्या वा चेडवाक मेळिल्ली आसा हिंगासर आनी हेच बावाटान जायतोच लोक आयज येयल्लो आसा सो अशे तरेन आमचे फेस्ताचे जायते दीस आमी लागता आमकां तयारी करपाक आनी आयज जावन आसा शिकितो दीस पावलो सांतानाचो मॅडम आनीक म्हणल्यार बेंगल्सूय भेटयता बेंगल ताका इम्पोर्टन्स कितें जेन्ना भेटयता तेन्ना बेंगल जशें पयलीं फादरानूय सांगलां बेंगल्स आमी दिता चेडूं दिता आपल्याक एक सांगाती मेळोंक तशेंच जेन्ना काजारी जिवितान वायट येता बाबा ती दुयेंत पडटा गोड दुयेंत पडटा तेन्ना आमी हो चुडो भेटयता आपणाक बरें हेल्प गूड हेल्प मेळ्ळें पुरो आपणाच्या घोवाक अशें तेका लागून एक चुडो भेटयता काजारी जिवितान खूब जाण तवशे भेटयता तर कितें म्हणल्यार एक्झॅक्टली कशें भेटप कितें प्रोसिजर इट्स अ सिंबल ते तवशे घेवन आमी त्या 7 पानां माई कडेन मागतात आमकां भुरग्याचें देणें सो इट्स अ सिंबल ऑफ ट्रेडिशन अशें 2 तवशी आमी ती दिता एक आमी घेवन वयता आनी ते आमी मागपाचें तेन्ना देव तुका विथ फेथ एक भुरगें पावप मॅडम तुमकां तेन्नाचेर खूब आवड कित्याक लागून आवड सगळ्यांक जाता बिकॉज ती मारियाची माय तशी जेजूची माय म्हाका म्हाजो बावाट म्हणजे म्हाका सदांच सुद्दां बावाट आसा आनी हांव फूल येयलें तेन्ना हिंसर सामकी 2000 येयलेलें हिंसर हांव म्हाज्या आंटीन हाडलेलें म्हाका हिंसर आनी तेच आमच्या नको जालें सांतान गांव आसा आमी हिंसर सो तेणी म्हाका हाडलेलें हिंसर आनी हांवें देवान म्हाका दुसऱ्या वर्सा हांगा प्रपोजल घेवन हांव काजार जालें सो म्हाका 26 इयर्स जालीं सेंट जॉनाच्या आनी हांव रावता हिंसर सेंट जॉनाच्या फुडल्यानूच घर म्हाजें आमी बी सगळें घालता हे तवशाचे फेस्त तुमी तवशीक कित्याक लागून आंघोळींची लोकांक भुरगीं मागता लोक हिंगा येता सगळीं खंयच्या खंयच्या लोक येता न्हू मागण्यांक तवशी दिवपा जाय तवशीं दिता हय सायबिणीन दिवपा सायबिणीक दिता पळय तिच्या हांगा हा भुरग्यांक लोकूय मागता आनी तुमी कितलीं वर्सां जालीं हिंगा सुरत आमी हांगाच न्हू आमकां जालीं 40 वर्सां मागीर सगळे येता हय आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता हांव समिता तुमचो निरोप घेता आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV